आज आम्ही आमगेले संवाद अक्षय नायका लोटू दोन्ही भाग घेऊन तुमगेल मुखार येयलीची. अक्षयानं आत्ता आमका फुडली काणयेचे मुखावेल भाग आमकां तो सांगता वता आसता. आमी ऐकूया. अक्षय, तुमका वेलकम, तुमका स्वागत. आणि आता पास आमी पयर तुम्ही खंय सुकून सांगिल काणी पळय ती आमी आनी ऐकूच्या राखून आसाची मुखार सरूया. आता जेवण म्हणल्यार पिक्चरांत तुम्ही हास्य विनोद करून हाडलेले आसा न्हय वा. हे तितले सुलभ ना. तशें आसतना हांगा हास्य हाडचे विशयांत कशी तुम्ही पळयताची. आमके हास्य हाडका म्हणल्यार एक उद्देश आमके फर्स्ट सिनेमा स्कूल आमकां प्रेरणे जाला. हा अंतून अंतून ही ताका म्हणल्यार म्हगेल सिनेमा अंतू सिनेमा पळोवच्याक मस्त कॅटेगरी लोक आयल्याचे. सांत प्रायर सुकून मस्त 60+ आणि 80+ जे लोक येयल्याचे म्हगेल सिनेमा. सो म्हगेल सिनेमा पळोवन भायर वतना मस्त जन रडल्याचे. एमोशन्स तांगू जायना भितर आशिल्ले भायर येता तांकां. सो तांगेले एक भितर ते कसं एमोशन्स तांणी दवर नासता त्या सिनेमाचे म्युजीक आणि ताजे बॅकग्राऊंड स्कोरिंग पुरो जाता ते भायर येवचे स्टार्ट जाता. भितर म्हणटाना तांकां तांणी रेकॉग्नायज करून जाता. घेतना. सो तेदन हांव एक म्हगेले वट्टू आशिल्लो सूरज भट म्हूण एकलो कलाविद साहिती पुराय गुड बंटवाळाचो. सो ताणे त्या सिनेमान तूं हिरो जावन केलेले. ओके. जेवणान जेवणान न्ही अंतून. अंतून वय आत्ता तो जेवणांतूय तो एक मेन पार्ट सिनेमाचे. सो म्हळ्यार बरयलेले ताणे सिनेमा. सो तो कशी म्हळ्यार ताका नाटक बरोवन 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 ताका प्रॅक्टीस जाला. तागेल गांवांत ताणें एक नाटक करूं वच. तो आनी तागेली टीम प्रति वर्स शारदोत्सवाक एक कोंकणी नाटक तांगेल गांवाचें वय नाटक म्हळ्यार लाटपुट परत घाल न्ही. कंप्लीट फुल फ्लेज आमचे गेले आणि फुल फ्लेज तुमकां कशी तुमी तुळू नाटक पळयता गी फुल सेटिंग तिनी घर ताकी कर प्रॉप्स घालून तितले प्रोफेशनल नाटक कोंकणीन जेवचे इफेक्टिव्ह कजला रे कोरका जाता. सो तेच कोणू मेगेल तागेल परिचय मस्त हे अंतू सिनेमा निमित्त परिचय. आम्ही हे कोरोना टायमार हांव आनी ताण बैसून घरकड बैसून हेच केलेले. तू एक व्हिडिओ पेटय, हांव एक व्हिडिओ करता, आमी एक स्क्रिप्ट करया, व्हिडिओ करया, सोशल मिडिया घालया, आमगेले एक शॉर्ट फिल्म आमी सोनीची हे फील्ड सोनीची. कोरोना आयल्यार आमगे फील्ड घरा भितर तागेल मोबायल मेगेल मोबायल आनी एक फ्रेंडाल मोबायल अशी हांव तांकां फोन करून सांगता पळय तूं अशी येव का, अशी बायका लागीं राबो का, हांगास का कॅमेरा. व्हेरी नायस. एक गायडिंग कोर एक शॉर्ट फिल्म कोर न्हू 2-3 शॉर्ट फिल्म कोर आमी कोरोना टायमार. त्या टायमार कसले ना आशिल्लें बट पळयला जनान मस्त जनान पळयला खुश पावला. थंय सुकून मेगेल जर्नी तागेल आनी मेगेल जर्नी स्टार्ट जाला. हे जेवण म्हूण करूंक म्हाका एक पॉपअप जेवक हे मेगेल बायल ते हांव सांगता तूं सिनेम करी डेली हांव तेका डेली सांगचें ना गो कष्ट हे सिनेम करचे सुलभ ना. तूं करता तूं करी, तूं एक सिनेम केला तूं कर आनी एक सिनेम सपोर्ट पण अशी कोणीय जेव तुमगेल म्हाका कोणीय जेव आसल्यार मात तूं काम करूं जाता खंयचेय काम खंडित ना म्हणजे न्ही कोणे एकलो सांगता पण आसत न्हय कोणाकय एकल्याक पण हांव कशी करका म्हळ्यार एक उद्देश आसता न्हय म्हळ्यार एक विशय आसता. त्याच्या नंतर आमी सिनेम करूं स्टार्ट केले. हे सिनेम करचे पयशे फुडें 2 वर्स हांव आनी सूरज भट्टान काणी तयार केला. काणी कशी तयार आमी करताची म्हळ्यार कधी एक संदर्भ आमी वताची संदर्भ वतना थंय एक सगळी इन्सिडेंट जाता कॉमेडी इन्सिडेंट जाता ते नोट करता ते हांव नोट करता आनी ते नोट करून हांव ताका सांगचें. सो तो एक खंयची इव्हेंट वचून आसता ताण ते म्हाका सांगचें. सो हे दोन्ही कॉम्बिनेशन करचें आनी मस्त विचार ताका हाडचे कोर न्हू एक गाण टिकोवन दवरचें. हे आजी कॉमेडी सिक्वेन्स हे आजी कॉमेडी फायनली हे पूर कोण सुका
कंप्लीट पोंडसुका पोंडसिलार मात्र तुका ते कॉमेडी वर्क जाता पण सुका म्हळ्यार एक सीन 2 सीन खंय येता म्हणून खंय हाडका खंय ते आमी फिट करे फिट कर ते फिट करका म्हणजे अपास ताका एक काणी जाव अयो सिच्युएशन सिच्युएशन आतां हांव मिगेलांतो सिनेमा कोर न्हू भायर येता मस्त जनान रोळ न्हू भायर येवन एमोशनली सिनेमा लायक सो एमोशनल वर्क जालें वय तशी एक सिनेमा तूं एमोशनल करतना आनी एक सिनेमा तूं कॉमेडी करता एक डायरेक्टराल एक इंटेंशन आसता नेक्स्ट सिनेमा मी थ्रिलर करता नेक्स्ट सिनेमा मी आनीक सगळें एंटरटेनमेंट करता अशी आसता एक रिती करता मोनोटोनस नाका कोणाकय आसना वय वय कोणाकय आसना तशी हांवें ताण डिस्कस केलें अणा ह्या फाटी आमी कॉमेडी सिनेमा करया म्हणाले आमी वय विचारलें वय 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 कॉमेडी सिनेमा करता म्हणून मिगेल बायल नपास पुसके म्हाका जायना तुगेले पिक्चर रणनीपुरा पळोवच्याक हास्य फिल्म घेवन यो तेन्ना हांव आनी मिगेलें ताणें सुरज भट्टान डिस्कस करून कोरया हास्य फिल्म कोरया जनाक हांसोवच्याक पळया ट्राय कोरया इताक म्हूण म्हळ्यार सी सिनेमा इज अ एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंटाक तूं 18% टॅक्स भरता या 18% टॅक्स तुका हांव एज्युकेशनान तूं भरतुवे ना तुका एंटरटेनमेंटान मात तूं 18% टॅक्स भरचें म्हणटा तूं एंटरटेनमेंटा खातीर येता तुगेले थिएटराक तुगेले सिनेमाक एंटरटेनमेंट म्हळ्यार कसो जालें ताका तागेले खुशी खंय ज्यो स्पेंड करता ताणें तागेलो टायम तागेले खुशी टायम ताणें स्पेंड करता ताजे खातीर तो थिएटरा येता वय करेक्ट वय तशें ताका ते रेस्पॉन्स जावन समज दिवका ताणें दिल्लो दुडवाक खुश दिवू कशी वय वय सो हास्य म्हणून हास्य गेले स्टार्ट केलें कोरया सो हे जर्नी स्टार्ट जातना आमी स्क्रिप्टिंगा स्टार्ट केलें स्क्रिप्टिंग वापास तेची आमगेले MK मठ सराला वची न्हू एक फिल्म स्क्रिप्ट ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಶೇಷ್ ಜಾವಕ ಓಕೆ ತಾನು एक ड्राफ्ट दिले 3 ड्राफ्ट हांवें इताक म्हळ्यार यो म्हगेला सूरज भट म्हगेला पेक्षा 10 वर्सां सांग ओ तितलें सांग आनी ताका साहित्यांत मस्त नॉलेज आनी बंटवाळ म्हणलें एक गांवांत थंय आमगेले वेंकटरमण साहित्य प्रिय तो बंटवाळाचे मस्त साहित्य तुमकां बंटवाळांत मेळटाचे म्हळ्यार ते मातये गूण ते जागे गूण बंटवाळाचे मस्त साहित्याचे मस्त ह्या पावल्याचे आनी आर्ट यक्षगान भरतनाट्य बरो थंय आमकां मस्त येताक म्हळ्यार ते देव ते प्रिय सो थंय जन कोणें असल वचपाची म्हण जाल्यार ताका एनकरेजमेंट ऑटोमॅटिकली मेळटा थंय तशें जावन जाल्लें आमी स्टार्ट केलें जर्नी तांगेले स्क्रिप्टिंग आयलें हांगा आमी डायलॉग्स स्टार्ट जाले बरोवचे डायलॉग्स पुरो रेडी जावन जातरी सिनेमा ड्राफ्ट रेडी जाता सो ह्या सिनेमा ड्राफ्ट रेडी जावच्या कोपा 6 months घेतला कित्याक म्हळ्यार ते सिच्युएशनाक ते डायलॉग्स करेक्ट जावप आनी आत्ता जनरेशनाक जावप तशें जावका तेवेय चॅलेंजस आमकां आत्ता जन कसो उलयताची आत्ता लोकली कशी उलयताची तें आमी हाडका सिनेमांत अपास ग्रामीय घेवचे हाडली म्हणजे जाल्यार अपास तो सिनेमा पळोवचा आयला अर्थ जाता गिनागी अपास ते कन्फ्युजन ताका आमी उलोवच भाशे आमी घेवन हाडली म्हणजे जाल्यार तांतू भितर तोवय एक पात्रशी आसूं न्हू ताका हास्य तशें हाडोका वय जाता थंय चुकून आमगेले ते पुरो जाता तरी आतां ताका आर्टिस्ट जावका ना म्हळ्यार जाल्यार एक तुम सम आर्टिस्ट पुरे सम नाटकाचे म्हणटाचे आतां नाटका ऍक्ट करूक आनी सिनेमा ऍक्ट करूक मस्त डिफरन्स न्हय वा नाटकाचे जी तुमगेले कसले ते कल्चर आमी सिनेमा हाडू जाय सो तेची तें कशी हें करूं जाता ताका म्हळ्यार कशी म्हळ्यार फर्स्ट ऑफ ऑल एक आर्टिस्ट जाता आर्टिस्ट म्हणून ताका भायर हाडका म्हण जाल्यार तांकां हेज्यो एक प्रॅक्टीस कोरका नॅचुरॅलिटी येवका प्रॅक्टीस कोरका ताणें म्हळ्यार ताका ते आर्टिस्ट कशी एक कॅरेक्टर कशी उलयता कसो उल्ला घेता ऑब्झर्व करका एक
ताण तागेल कॅरियर अपास ते आर्टिस्ट आर्ट फील्ड वर्क म्हणजे जाल्यार तो वयतान तूं वचुका म्हळ्यार ताका विंगड कसो ऑप्शन आसा बाय डायरेक्टली सिनेमा येवचो जायना कोणाकय डायरेक्टली जावन सिनेमा येवचो जायना ताणें कसलेय जेवता गेले मातशी पूर्व तयारी ताका जेवूका बाय पूर्व तयारी म्हळ्यार कसं जालें ताणें एक वेळ ताणें एक नाटक कोरनासका जो खंयचे एक भाशण गी कसले जो कोरनासका स्टेज फियर न्ही आसना जे कॅमेरा फेस करूक स्टेज फियर फर्स्ट आसतना बाय कॅमेराची नेक्स्ट बाय बाय ताज्या पयस फुडली ताणें तयारी करका न्हू बाय बाय तवा तयार जावका न्हू बट तांतू भितर एक मेगील एक डाऊट अशीची स्टेजारी लाईव्ह हांक पुरा पळयताची कॅमेरा पळयतना तुम्हीची वय ऍक्ट करका सो दॅर इज अ लॉट मस्त डिफरन्स आसा वय. व्यत्यास आसा जाऊ न्हू म्हळ्यार आतां आर्टिस्ट स्टेज आर्टिस्ट म्हणून म्हणटना ताका लाईव्ह अल्ले ड्रॉ अल्ले भोवमान तांकां कसं सांगल्यार एद्रस कुंजन क्लास वय. मारताची विजील मारताची वय ताका ते खुश जाता मागीर डायलॉग लायक करेक्ट इन सिनेमा तशी न्ही वय ये ताणें अनुभव Correct. करका हांव तेशी उलयल म्हण जाल्यार येद्राच्यान कशी रेस्पॉन्स करतलो म्हणल्यार तागेल अनुभव ताका कसका एक त्या जेवोकाची विदाउट ओटूची या करू जायना जायना वय म्हळ्यार इवन डायरेक्टराकय आतां डायरेक्टर एज हांव डायरेक्टर जातल्यार तूं कशी उलयता म्हण म्हणटा तुगेल दोन्ही डायलॉगार म्हाका कळटा तुगेला कसं काडोका हांवें त्या डायरेक्शनाचे डायरेक्टर आले experience. हे बाय ताका पूरक जावन डायलॉग असल्यार मात्र ताका आनीक दिवचे जाता तूं थंय येवन ऑन स्पॉट येवन वयर इल्लिंದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು ಹಂಗಸ್ಕೊಂತ ಇವಸ ತುಗೆಲ್ ನಾವಾರ सांग रे म्हणल्यार जाय ताका डायरेक्शन म्हणची न्ही आनी ताजे निमित्त आर्टिस्टाक कसले तागेल भितर सुकून दिवचे जायना ही ताका म्हणल्यार ते आसता तेच वजून सांग म्हण म्हणटा डिफरन्स कळून आनी एक्सपिरियन्स कोण घेवका ते सांगपाचें मागीर आमी करताना वय. एक विशय करताना आमी एक मॉनिटर म्हणून घेताचे म्हळ्यार फर्स्ट ट्रायल म्हळ्यार हे डायलॉग सांग मग तो कशी एक सांगता तेन्ना आमकां कळटा कशें सांगू येते कशें तागे लागीं ते आउटपूट काडूं येता ताका आमी तूं अशी स्टायलार सांग ह्या स्टायलार सांग ताका एक चिके राग दी ताका एक चिके अशी दी सो तेदान तो वापस एक सांगता तागेल भितर सुकून हा ओके अशी तूं ऑन स्पॉटार करका म्हणटा करेक्ट प्रॅक्टीस देऊन मागीर घेवका पडटा तुमगेल ह्या सिनेमा यशस्साक टीम तुमगेल ಒಟ್ಟು काम करचे कुटुंब आनी प्रेक्षक म्हळ्यार समुदाय तांगेले यशस्सा खातीर तुमकां सपोर्ट आसता म्हूण सांगताची त्यात पळयतना आमगेल समुदायाचे सपोर्ट तुमकां कशें आसुका म्हूण दिसता फर्स्ट ऑफ ऑल कशें बेंबल रे वय. आमगेले समाज आमकां केन्नाकय बेंबल आसा जीची 100% आसा आमी मागशी वचनाची खंयचेय विशय आतां एक विशय लायक विशय तुमी करता म्हणजे जाल्यार फर्स्टाक तुमकां कोणेय सपोर्ट करनाची सपोर्ट करनाची म्हणून तुमी मागशे येयले म्हण जाल्यार मुखारी करनात तुमकां मागशी उलयता मस्त उलयत आसताची सोड्या हे ताका म्हळ्यार त्या एक व्यक्ती कोणेय एकलो तो यशस्सांत वयर येता म्हूण म्हणटाना ताका मस्त न्ही ठीक आहे हांव एक सांगता एज एक डायरेक्टर जाता जो एक सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मार वयर येता सोशली एक मनशालो वयर येता म्हूण म्हणटाना ताका नेगेटिव्ह घेवच्याक तयार आसूका तुगेल सिनेमा लायक ना रे वय लायक ना तुगेल सिनेमा भारी लायक आसा थँक्यू ते दोन्ही घेवच्याक रेडी आस म्हूण जाल्यार मात्र ताका सोशली भायर येवचें जाता ताण केलेले समा जो हांव केलेले समा म्हणून आमी सांगली म्हूण जाल्यार तुमकां सपोर्ट करतले भायर येनाचे 100% येनाचे आतां आमकां मितलॉड सिनेमा केले आमी आतां सिनेमा कोरून जातरी ते आमी दाखोवका रीच करोका आमगेल जनाक आमी रीच कोरका करेक्ट आमगेल जन रीच कोरका म्हूण जाल्यार तूं प्रती एकले लागीं तुगेलो आतां सोशल मिडिया आसा इंस्टाग्राम आसा फेसबुक आसा आमगेल लोक मस्त जन आसा मू सोशल मिडियान तूं इंस्टाग्रामान तूं व्हॉट्सएपार मस्त जन आसा तूं तांकां एक इंस्टाग्रामार ऍड करची गी इंस्टाग्रामा निमित्त तांकां रीच जेवची गी
आता तुमगेले आता टेक्नॉलॉजी यूज करून टेक्नॉलॉजी निमित्त तुम्ही तांकां रीच जेवच्याक पळोवका आता फूड ते जायना आशिल्ले फुडें मस्त ताका कळना जायना कळना वय. आता जाता हम्म. सो हाजी निमित्तीची आम्ही मस्त जनाक अप्रोच जालेलीची सोशल मीडिया थ्रूची प्रत्येक जनाक आम्ही अप्रोच जालेले सोशल मीडिया व्हेरी नाईस पॉझिटिव्ह वय पॉझिटिव्ह साईड ऑफ आणि 100% आमगे लोक आमकां सपोर्ट केल्लाची बट आता मस्त जन म्हणताची तू सपोर्ट केला म्हणताची तुका घालाल दुड्ड आयलो हे केल्याल दुड्ड आयलो सी घालाल दुड्डू येत्ताची म्हणून आम्ही प्रोसेस करचे आता एक बिझनेस करताना घालाल दुड्डू येत्ता म्हणून ताण बिझनेस करचे करेक्ट घालाल दुड्डू येना म्हणून तो बिझनेस करता लॉस नाही पर्सन बट तो होप्स करता होप्स असता म्हाका त्या वस्तू कशी पुणी सेल जावका म्हणूनच ट्राय करता शिवाय करेक्ट अनेक लॉट म्हाका हाडका हे कशी पुणी आ सेल कोरका म्हणाल उद्देश दवरूनच तो बिझनेस करता इवन आम्ही समेत मेगेल सिनेमा 4 जना रीच जावका म्हणूच आम्ही प्रयत्न करता करेक्ट आम्ही सिनेम कोरनु खाली भितर पेटेन दवरनु हांव एक सिनेम केला म्हणून म्हणारी जाची विलावेरना आणि मस्त जना रीच जेवचे जायना तशें आसतना आता आमी एक हांव सिनेम कोरनु फस्टाक आमी आमगे लोकल कशी करूं जाता लोकल थिएटर्स कशी थंय आमी रिलीज केले लोकली जत तरी आमकां भितर सोडका न्हय आमगे लोक बॉम्बेन तसाचे आमगे लोक हैदराबाद आसाचे आमगे लोक चेन्नईन तसाचे आमगे लोक गोवान तसाचे आमगे लोक हुबळीन तसाचे आमगे लोक बँगलोर आसाचे तशी तेंते वचका वचुका म्हण जाल्यार समुदायानं एक समुदायान सपोर्ट करताची बट समुदायाक तांकां मस्त जना कन्फ्युजन आसा कशी सपोर्ट करचे सपोर्ट करका म्हणाल मन आसा कशी करचे सिनेमा थिएटर जावका गांवां थिएटर ना जो एक थिएटर असता ते थिएटर हाडू जातगी ना गी ते टेक्निकली कशी गोत्तसना तेवे एक पॉइंट असता आम्ही सपोर्ट करका म्हणले कुल्यार रप्पानी सपोर्ट करचे तितले सुलभ ना सिनेमा असेल फिल्डा खंडित आता आमकां एक हुबळी लोकान म्हणलें आमकां हुबळीन तुमगेलें जेवण हाडका तुका सिनेमा हॉलांत एक LED स्क्रीन घालून दाखयल्यार सिनेमा एक्सपिरियन्स जाता ते तुमकां टीव्ही पळयला म्हणके जाता सिनेमा म्हळ्यार ताजेच एक सिनेमा थिएटर आसा थंय पळयल्यार मात्र तुमकां ते खुशी ते फिलिंग जेवण कित्याक म्हळ्यार तुमगेलें मायंड फस्टाकाची तयार जावन आसता हांव सिनेमा थिएटरा वता आसा तशी हुबळींत जावका म्हणटना हुबळी कोण खंयची थिएटर आसा कशें अप्रोच करचे या पुरो समुदायाने सपोर्ट दिवका समुदाय सपोर्ट करता बट तू वचुका केल्ल्यान वचुका आणि थंय तू वेवस्था करून येवका कितली जन करताची हे काम कितली जन करताची ते तक्क दिल्ले हक्क दिल्ले दुड्डे न्ही हांगेल इतले म्हणताचे ताजे म्हापशीच काम एज अ डायरेक्ट पळय डायरेक्टर म्हणले कुले काल एक सिनेमा निर्देशन केले कुले डायरेक्टर जायना डायरेक्शन म्हणताना प्रति एकय डायरेक्शनाची तू सिनेम कशी स्टार्ट करता सिनेम कशी एंड करता सिनेम कशी जना दाखयता इतली वेळ डायरेक्टराले काम खंडित तितलो भोज असता रेस्पॉन्सिबिलिटी आसा सिनेमा जर्नी न्ही म्हणटना ताणे थिंक करका कसले मेगेल सिनेमा जर्नी न्ही बट मेगेल सिनेमा जर्नी येवची तशी कशी कोरी येता त्यावेळी ताणे थिंक करेक्ट विंगड कोणेय थिंक नेक्स्ट पिक्चरा कशी आम्ही वर्क करेत तेचे सिनेमाक दुड्ड येवका न्हय आता एक सिनेमा इन्व्हेस्टमेंट म्हणटा इन्व्हेस्टमेंट काडका न्हू ताणे मिनिमम घाल्लाल इन्व्हेस्टमेंट पुणी हे परसायडाक काण ताण रेडी कोरका न्हू नेक्स्ट सिनेमाची काणी सोडया घाल्लाल सिनेमाची काण ताण रेडी करका न्हू आणि खंडित नाही तशी जावन जातरी आम्ही त्या प्रत्येक कडेन आमी अप्रोच जावका आणि फर्स्ट ऑफ ऑल कसं जालें म्हळ्यार मस्त जना लागीं उरलो काय डायरेक्टर तो करता यो करता ना कम्युनिकेशन हांव करका मेगेल सिनेमा मेगेल चेडू हांव पळो करेक्ट आतां बॉम्बेंत वता म्हळ्यार बॉम्बेंत आमगेलो समाज आसा समाजांत कोणा कॉन्टॅक्ट करका खंयची पर्सना कॉन्टॅक्ट करका ते कॉन्टॅक्ट करतना आमकां कसं पुरा अडेतडे येता आणि थंय कसं कार्यक्रम असता
तू खंयचे टायमार दवरका वय बा वय थंयचे तांगेले रेग्युलर प्रोग्राम्स असता प्रति संडे सत्यनारायण पूजे दुर्गा नमस्कारू सो ल्हानपणी असता वय आत्ताची वय हाजी ಒಟ್ಟು तू कॉम्पिटिशनार येवका वय खरें खंडीत खंडीत आता अक्षय त्या जेवण म्हूण नाव कसला दिलंय जेवण म्हूण म्हणटाना आमचे गेल्यांदू आमी फर्स्ट ऑफ ऑल आमी महत्व दिवचे जेवणाक कोणे आता खंयचे विशयी तुमी कसले प्रोग्राम घेवया कितले हॉट वर्डीक असो कितले हॉट इव्हेंट असो एका क्वेश्चन धाडनी मुझे जेवण जेवण कशें आशिल्लें कशें नेक्स्ट क्वेश्चन जेवण आशिल्लें नेक्स्ट क्वेश्चन कोणाल कॅटरिंग वय म्हणटाना सो आमी आमगेले हे लायफान आमी हक्क मस्त प्रामुख्यात आमगेलांतू दिला जेवण खाण आमी तांतू वेल नोन आमी केलेलें आशिल्लें JSB तांणी केलेलें आशिल्लें खाण पुरा नाव पावलेली खाण सो आमी तांतू आमगेले एक पार्ट ते जिवनाचे आमगेले एक अंश ते जेवण हे जेवण म्हूण कशें आमी सिनेमा नांव दवरलें अरे हे सिनेमांतू प्रति एक विचारूय एक तिखसाण येता एक गोडसाण येता एक कसं की एक मिरसांग येता मागीर कोड येता आणि एक कसले म्हळ्यार त्या कॅरेक्टर्स आमी दवरलेले हे रनपॅम सो रिलेटेड तांणी करचे जेवणाचे वस्तू सो रिलेटेड टू तक्का सिनेमा नांव जेवण आणि केन्नाय कशी म्हळ्यार तुगेले एक टायटल पळयल कुडले अट्रॅक्शन असता टायटल पळयल कुडले जर्ज करताचे ट्रू तो 2 मिनिट सिनेमा पळोवका म्हळ्यार काही आवश्यकता ना अंतू म्हणून टायटल दवरताना अंतू ही आमगेल जीवनांतूल काणी सब ताके अक्षया हे रण्या पिक्चर थंयच जर्ज जल्ले टायटलांतू जर्जिमेंट मेळ्ळें जल्ले जनाक आत जेवण फुल्ली एंटरटेनमेंट कॉमेडी फिल्म गम्मत आसतल रे जेन कसले येताची गम्मता खातीर येताची जेन कसले येताची तांगेल माइंड रिलीफ स्ट्रेस रिलीफ फर्स्ट ताजे खातीर आमी हा सिनेमा कॉमेडी केले आणि फर्स्ट कमर्शियल कोंकणी सिनेमा वी हॅव डन इन कॉमेडी विंगड खंयचे कमर्शियल जावन फुल फ्लेज कॉमेडीन आमी खंयचे फिल्म तुमकां सारस्वत कोंकणीर मेळना असो फर्स्ट स्टेप दवरून जालें आनी कितें तुमकां करच्याक मस्त हें आसा अनुकूल आसा ऑपॉर्च्युनिटीज आसाची खंडीत जातले ओके आतां आनी एक विशय कसो म्हळ्यार विमर्शकाले लायकिंग एक सायडा दवर न्हू आनी लायकिंग जेवो प्रशस्ती जेवो कसो आनी एक सायडाक प्रेक्षकाले प्रिती हे दोन कशें तुमी बॅलन्स कोन्न तुमकां सांगला म्हणकेची आमगेल फर्स्ट ऑफ ऑल एंटरटेनमेंट सिनेमा कॉमेडी सिनेमा सो कॉमेडी सिनेमा काडटा म्हूण म्हणटाना आमी ताका मस्त मस्त रितीचे डायलॉग्स फ्लेवर्स पूरा आमी घालका आत्ता जनरेशनाक कसं जेवका आत्ता जनरेशन कसं लायक करताची फेसबुकार कसं लायक करताची इंस्टाग्रामार कसं लायक करताची म्हूण आत्ताच जनरेशन्स फुडली जनरेशन न्हय स्ट्रेस्ड अंडरलायन्ड आत्तर जनरेशन आत्ता जनरेशन्स बट पळोवच फुडली जनरेशन सांगता तुमकां सी आमगेल सिनेमाक 80 वर्सां मंतारूय आयला करेक्ट 80 वर्सां मंतारूय आयला आनी 16 इयर्साचे चेल्लोय आयला 16 इयर्सा चेल्ली आयला 20 इयर्सा चेल्लोय आयला 20 इयर्सा चेल्ली आयला 40 इयर्स आनी 45 प्लस आतां आयल्याची सो आमकां आमगेले आतां रिसेंटली आमी आतां आमगेले ताजे हाजी प्रकार टेबल प्रकार आमी आतां सादारण एक 6000 जना रीच जाल्याची सो रीच जालेल्यांतू म्हाका एक 100 जनान म्हणला तुगेलो सिनेमा लायक ना म्हणला तुगेलो सिनेमा तशें आसा तुगेलो सिनेमा अशें आसा जनाले अभिप्राय म्हणला 100 जनान म्हणला हे 6000 जनान तूं 100 जनान म्हणला वरला रेशियो भारी खुशी जाली रे आमकां गांवां वचून आयले म्हणके जालें आमकां गांवाचे फील तुमी दाखयले आनी गांवां उलोवचे तसर डायलॉग्स आमी स्क्रिनार आयकतना आमकां मस्त खूश जाले आनी
वरला रिव्ह्यूज पॉझिटिव्ह आमकां दिल्ल्या जनान वय मस्त जनान म्हणल्यार पळय त्या ಸ್ವಲ್ಪ दाखयत आशिल्ली हम्म. वय सहज तांकां दिशिल्लें आशिल्लें तांणी सांगिल्लें वय ऍक्सेप्ट आमी घेवचे हम्म. जायत मामा नेक्स्ट सिनेमान सम करताची वय वय करेक्ट व्हेरी गुड थॉट्स वय तशी कोरका वय केन्नाय पॉझिटिव्ह जावन आसुका हम्म. आमकां तितली जनां लायक आसा आनी तितली जनां लायक आशिल्ले विशय आमी कंटेंट रीच जावन जातरी मागीर आमी कसो लायक ते नेगेटिव्ह आस पुरो वय ते सम कोरया वय खंडीत हांतून वय शिकचे दॅट इज वॉट इज लर्निंग करचे वय बदलची वय आतां तुमकां साना विचार सांगता आमगेले जेवण सिनेमा रिलीज जाले कोडले आमी एक कुंदापुरांत एक शो करया म्हणून एक प्लॅन केला सो आमी कुलप मामा तांगेलागे निमगेले सतीश मामा तांणी म्हणाले अक्षय एक्का शो ताज्याचे कडेन जेवण आमगेले कुंदापुरांचो येनाची जात एक शो जाल्यार एक शो करया एक शो घाल एक शो घाल इमिडिएट कॉल अक्षया म्हाका पाय भितर एक आनीक शो दी इताक गोतस की एक शोची जन 1 गंटे भितर हाऊसफुल जाल्याची व्हेरी गुड आम्ही रात्री 10:30 आमगेले डायग्राम ओपन केलेले म्हळ्यार आमगेले बुकिंग साइट्स ओपन केले 11 काल भितर अर्ध ऑडिटोरियम फुल रात्री 11 कालाक कोण बसता जाले नेक्स्ट डे म्हणतो हाऊसफुल जाले पाच नेक्स्ट इमिडिएटली शो घाले या शो काईल कोण गोतस की 45+ जन 80+ जन 70+ जन तांणी कसले आयल्याचे म्हणारे येवन भायर बघताना आमकां सांगताची खुशी जाल रे आमकां एंटरटेनमेंट आमगेले ते पुडली उडगास पुरा आतां एक आमी वर्ड सांगताना एक सॉव सांगताना आमकां ते पुडली उडगासू आमकां ते आमगे भितर साकून आयला आमी ते सांगिल्लें आशिल्ले वय तितलें आयकतनाच एक सिनेम केलेला लायजले म्हणून वय नाही सिनेम केलेला पयशे असो रीच जाली वय आमगे फर्स्ट स्टेपार आमी रीच जालीत न्हू ट्रू वय आमी त्या पॉझिटिव्हिटी घेवचे करेक्ट खंडीत मागशी चुकून म्हाका येवन म्हणटाचे अशें ते आनी नेक्स्ट टाइम मी आणतो ते चेंज करायची ओके मम्मा जायता वय नेक्स्ट टाइम चेंज करताची वय त्यांची न्हू घेवन आमी कसं ते लवचिकपण म्हणून वय आमी कोर करता वय करेक्ट लायक विषय आता एक तुम्ही साल चरडाले व्हिडिओ कळलं असं मस्त एक व्हायरल झाला वय 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 ते सोंडफुल मळले तेजे काणी सांगू शकती आता पण हांव एज अ फोटोग्राफर फर्स्ट ऑफ ऑल कसं म्हळ्यार आमी मेगेल गांवांत पुत्तुरांत हांव एकलोचे न्यू बॉर्न फोटोग्राफी आतांची लेटेस्ट जनरेशन न्यू बॉर्न फोटोग्राफी म्हणून ते स्टार्ट जाला सनय चरडा 10 दिसा चरडू 10 दिसा चरडू 5 दिसा चरडू 15 दिसा चरडू हाजी फोटोग्राफी करचे सो ताका चंद करून ड्रेसिंग करचे ड्रेसिंग करून ताका जाय जाल्यार फोटोग्राफी ताका मटेरियल्स प्रॉप्स दवरून एक फोटोग्राफी करचे तसले एक विचार हांव शिकला आनी ते आतां कंटिन्यू कोण घेवन वतस म्हणून म्हगेलें प्रोफेशन ते तांतूय म्हगेले एक आनी क्लायंट्स पुत्तूरचेची इंडाचे सुलाता नायक आनी कोण विभा नायक म्हणून ते चरडा लाम्मा आनी तांणी म्हाका फर्स्ट साकून सांगता आशिल्ली अक्षय नवे कॉन्सेप्ट हाडका आमगेले चरडू आमकां नवे कॉन्सेप्ट जावका जनरेशन अल्फा जनरेशन म्हणटाची झी जनरेशन वय जायत मागीर कोरया म्हळ्यार एक कंटेंट वता आशिल्लो मात्यान सडनली कसं जालें म्हळ्यार हांव एक अशी व्हिडिओ पळयता आसतना एक सना चरडाक हांगा न्हय महाराष्ट्रांत विठोबाल वेस गेले सान चरडाक 10 दिसा चरडाक विठोबाल किरीट नाम पुरो करून केले शिके दीस गेले तशे एकल्यान शिवाजी केले तितले म्हणटा म्हाका जाल्ले आमी करूं काजी आतां आनी ह्या नवो कॉन्सेप्ट करतना आमी नवे कॉन्सेप्ट करका तशें म्हूण करतना हांव तिका म्हणलें वय गो आमी त्या चरडाक सोनपूल मारया म्हणलें तिका एक वेळ अक्षर जत्तू असल पुरा म्हणून चरडा लांब करया जत्ता हांव करता ताका जाय जाल्यार वेवस्था हांव करता तशी थिंकिंग स्टार्ट जालें कसा पुरो जावका बाळां चरडू जाला ऑलरेडी पोट्टा भितर
ओके जावका मागीर एक थिंकिंग पळय ताका एक लोटस जावका ताका एक सनवीणी जावका आनी ताका एक सोनपूल मळचे कशी ओ माय गॉड ते थिंक कोरका सोनपूल कशी मळचे म्हूण थिंक करता मागीर बायल मेकअप आर्टिस्ट अच्छा वेरी नाईस तिका याग कोर्न गोतस सोनपूल माळण गोतस जाल्यार चरडा माळण गोतना चरडा कोण मारचा हांव म्हणलें तिगे लागी हे एक एक्सपेरिमेंट कोण पळया जायता म्हणाली ती गुड जायता कोण पळया म्हाका नवेची कशी चिंतून पळया ताका जाय जाल्यार त्या सोनपूलाच कसं पुरा प्रिपरेशन जावका ते तीन केलें ते तीक सोळ्या आलोचना म्हाका फोटोग्राफी आनी ताका कॉस्ट्युम्स कसं जावका तेवूय थिंक कोरका न्हू तर आशिल्ले कॉस्ट्युमान करूं जायना आतां तुमी शाराद एक घालतना असलेची पामारी टायपाचे तसल बनारस टायपाचे मटेरियल जावका तसले ड्रेसिंग्स जावका तशीची ताका एक फिटिंग फिट जावका न्ही फिटिंग एक आनी ते ड्रेस जावका कलेक्शन्स जावका आनी ते ड्रेस न्हू तर जायना ताका कॉन्ट्रास्ट कलर जावका मस्त विचार रिसर्च आसा तेजे मातशे एक फोटो काडतो जायता ते पुरा केल्लें चरड जाल्लें पाळ्ळ्या घालचे ते सो पाळ्ळ्या घालचे 3 दीस फुडें एक 10 दिसाचे 11 दिसाची गीच ओ माय गॉड चमकालीची रॅपिंग पुरा म्हाका गोतस हांव शिकला न्ही ती म्हाका ताजे विशय गोतस हे कॉन्सेप्ट न्हू आनी तुका ड्रेसिंग नवो स्टायलार हाडका आनी तुका ते मातशी ते चरडान रोडूनच बाय द वे वय ते पुरो आसा ते पुरो चॅलेंज आसा तूं रोडचे तशें करूनच तूं ते चरडाक इतले सान्नां कशी करता तूं सांबाळ फोटोग्राफी करता वेट करता तूं सांबाळका चरडाक वेलात आसता विंगड कोणी बांदून दिवची न्ही तूंच करची ते सो ते कोरून जातरी ताका जाय जाल्यार ड्रेसिंग मटेरियल्स पुराव केले फोटो काडले वाहतो या इथे ज्ञानरूपी झरा प्रार्थना ऐकुनी भाग्य आले घरा विद्यासे जिथे लक्ष्मी वसे तिथे देसी तू जना अखंड सुख संपदा मूर्त मन मंदिरी नित्य राहो तुझी सिद्धी यावी साधनेने घडू दे सेवा हाच वरदे हे शारदे मूर्त मन मस्त फोटो काढणं एक वेळा ते भायरी आम्ही व्हायरल इंस्टाग्राम घालताना आमकां एक रेस्पॉन्स आयिल्स ते तितले ताका म्हळ्यार तितले सांचेरलो कशी करूं जाता करेक्ट पुरे जन शॉक न्हू खंडीत आनी एक असलें म्हळ्यार मस्त म्हणल्यार ते सोनपूल तांणी अंत केलें म्हणून ताजे खातीर आमी कसं केला म्हळ्यार ते सोनपूल ते ऑन डे आमी केदान केला त्या दीस चुकून आमी पळ्ळ्या घालचे दिसताय आमी तशी दवरून घेतली आनी प्रती एकल्याक ताजे फोटो दाखयला आमी केला हे नॉट आर्टिफिशियल रियालिटी रियली पूल हा न्हू आमी बांदून आमी त्या चरडाक बसयला चांग विषय भारी मस्त कष्ट पावलेंची जाल्यार तितले रेस्पॉन्स येला रेस्पॉन्स लायक मेळ्ळा आनी तांकां त्या पेरंट्सांक मस्त खोशी जाली त्या पेरंट्स जाल्यार सपोर्ट आशिल्लो जावका पेरंट्स सपोर्ट ना म्हण जाल्यार आमकां ते जायना घेवच्याक तशी लायक हांवें पळयला ते व्हिडिओ जाल्यार तेज्यान म्हाका भारी एक निमगुका म्हणून भायर लायक आमगेल्या विक्षकांक खुशी जातली तर ताजे मागशे आशिल्ले मनीस तूं म्हण गोतना जातले आतां तुमगेलो अंतू पिक्चर तो युट्यूबान येतस सो ताजे डिफरन्स युट्यूब आनी थिएटरा मध्य एक सांगून एक कडी क्वेश्चन येता कसं लायक म्हळ्यार पळय हांव अंतू रिलीज करताना सो हांव बिग सिनेमास भारत सिनेमासान रिलीज केल्यार 2017 तेदाना 3 वारू सिनेमा भारत सिनेमासान आशिल्ले 3 वार
तेन्ना आमी सॅटलायट पुरा आमी पेमेंट करका हम्म. हे 3 वारांचो आमकां जनान पळयला जाल्यार 1000 जन वय तितलेच वय 1000 जन हे 3 वारांचो जल्वा यूट्यूबान घालून 1 वारांचो 20,000 जनान पळयला घरकडे बसून पळोवच्याक वय करेक्ट कळवा 1 वारांत 20,000 जनान पळयला म्हळ्यार जनाक सिनेम जावका 100% जावका तांगेला एंटरटेनमेंट जावूका वय तू खंयची रितीर दिता म्हळ्यार एक माध्यम हे जेवण सिनेमा थिएटरा येवन जनान पळयला ते एक आमकां खोशी आतां 6,000 जन थिएटरा येवन पळयला वय वय आत्ता ताईचे मुखार चड वच्चाके पुरो थिएटराचे आमी म्हळ्यार आमी खंडीत. वेल्लल मंकेश सिनेमा वय आतां बॉम्बेन आमकां ह्यूज रेस्पॉन्स बरी वेलीन तसं गुड गुड ऑल द बेस्ट कंग्रॅट्स म्हळ्यार ते जन सपोर्ट आमकां आमगेल जन खंय हात सोडाचे वय आमगेल जन सपोर्टा निमित्तीची आमकां आजी पळोवपा आनी एक थिएटरा बसून पळोवचे एक चंदाई ताजे साऊंड वय. ते स्क्रीन ते आनी एक कसं म्हळ्यार तू थिएटरा येताना मस्त लोकां मेळटा वय वय त्या एक फिलींग आस पळय वय वेरे आमगेल जनाक मेळ न्हू आमी उरलो न्हू त्या सिनेमा ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿ पाव न्हू भायर येताली हसून भायर एटमॉस्फियर विंगड वय एटमॉस्फियर आस पळय वय त्या जनाक खुशी वय इताक म्हळ्यार आजकाल आमकां तेच जावका जन जावका लागली आमीची जजमेंट करूं जायना भायर आसका भायर जना वट मिंगल जावका आमी जाल्यार मात्र आमकां एक प्रॉडक्ट सक्सेस करूं जाता वय वय खंडीत आय एग्री आतां हांव सांगचें कसं म्हळ्यार आतां फस्ट आमगेले कोंकणी फिल्म इंडस्ट्रीन त्या सारस्वत कोंकणी फिल्म इंडस्ट्रीन सो आमगेली फस्ट फिल्म बँगलोर इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक सिलेक्ट जावच्याक 2 शो मेळ्ळा आमकां ह्या फाटी बँगलोर इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक सो ताजे विज्युअल तुमी पळयता आसतली थंय आमी वचून आमकां हॉनर पुरो बँगलोर फिल्म फेस्टिवल टिमांनी आमकां केला आनी चंद रितीर तांणी आमकां ट्रीट केला हॉस्पिटॅलिटी पुरो आयकून दिला तांणी सो आमगेले फिल्म VIP स्क्रिनिंगान स्क्रीन जाला इतली सांगूक हांव इश्ट पावता वय लायक विषय अक्षय तुमगेला उरलो न्हू बदलची म्हळ्यार टायम गेलेले कळ्ळी म्हाका आतां एक रॅपीड रावंड एक निमगे क्वेश्चन्स एक उतरांत एक शब्दांत जेवण कसले पेशन्स जेवण म्हळ्यार पेशन्स इताक म्हळ्यार जेवण एंटरटेनमेंटय जाता पेशन्सय जाता पेशन्स कसले म्हळ्यार एज अ डायरेक्टर पेशन्स म्हाका पेशन्स आसल्यार मात्र जनाक जेवण जावचे ओके ओके कॅमेरा मुखार की कॅमेरा मागशी सद्या कॅमेरा मागशी मुखार सांगू जायना कॅमेरा मुखार येवच्याक गुड ओके नायस अवॉर्ड्स की प्रेक्षकाले प्रशंसा प्रेक्षकाल प्रशंसा हांव एवॉर्डा मागशी केन्नाकय वचना येता ते ताजे विंगडा विषय विंगडा विशय आता लायक जावचे खंयचे स्क्रिप्टिंग की शूटिंग की एडिटिंग पुराय करता तुम्ही वय ते अंतू पिक्चर पुराय वय वय तांचो हांव 18 डिपार्टमेंट्सान काम केला फिल्माचे 18 डिपार्टमेंट्स एलोन कोणय ना सो कॅमेरा वर्कय केला डायरेक्शन वर्कय केला स्क्रीन प्ले रायटिंगय केला एडिटिंगय केला आनी कलरिंग जावन कलरिस्ट जावन काम केला VFX ते ग्राफिक्स कोरकोतांतूय काम केला त्या टायमाक 2017 एकलो वची आनी सिनेम घेवन तुमी सॅटलायटा वचूका ते प्रोसेस आसा ताजे काम केला सेन्सर करचे एक विषय आसा सगळे सिनेमा शूटिंग जातरी सगळे सिनेम बरोवका जातरी सिनेम बरोवचे आसा ते कामय आमी केला हांव केला खुद्द सो ऑल इन वन वय एक ते जातरी नेक्स्ट स्टेप ते सिनेम दाखोवन जातरी त्या टायमार फेसबुक इंस्टाग्रामाचे उणे आशिल्ली न्ही त्या टायमार कसो आशिल्लें म्हळ्यार हे बोर्डाक पेस्टिंग करचें आशिल्लें फुडलें आमगेलें ते फुडली काला ते काम वय केला पोस्टर्स मारचे वेरी वेल एक्सपिरियन्स वय वय ऑल फील्ड्स कंप्लीटली एक्सपिरियन्स जावनूच हांव सिनेमा देविला लायक आशिल्लें आतां सांग म्हाका
खंयची लायक स्क्रिप्टिंग की शूटिंग की एडिटिंग तुम्ही मेगेला निमगिलारी मग पुराई लायकाची पुराई खुशी विषय येतात आणि एकाच कोणी एक कनेक्टेड विषय येतात वय वय एकाच कोणी एक कनेक्टेड विषय ते देखून मग ते पुराय कोरनो वचका पुरा कोरणी शूटिंग अंते वय. तू पुरा कोण अभ्यास आशिला ना पुराय जाव का वय. आता हेवी एक फिल्म शूटिंग जातरी हेवी मला टायर्ड जाता कट्ट लाईव्ह कट्ट स्टार्ट पुरा म्हणताना वय. ते जातरी रिलॅक्स करू कसं करता ताजे विषय सांगता म्हणजे एक सिनेमा करून जातरी आम्ही एक 1 वीक ते सिनेमाचे कसले पळयनाचे सिनेमा विसरताच आम्ही 1 वीक विसरताच येता म्हणल्यार इथं तुमका माइंडान मस्त स्ट्रेस असता ताका पेमेंट अनेकला पेमेंट त्या काम या काम म्हणून ते स्ट्रेस असता ते स्ट्रेस एक रिलीफ जेवका 1 वीक आम्ही ताका सोडताची रेस्ट ताजे ಬಗ್ಗೆ एक उलो नुकतो विंगड काम करताचे काही जो भोंवचा वचकी भायर वचकी जो फॅमिली ಒಟ್ಟು भायर वचे गुड विंगड कसं गी एक देवस्थान वचकी तशें कसं गी एक धार्मिक जेवण आसची एक 1 वीक ताका गॅप दिताची मागीर वापस ते काम रिफ्रेश जावन वापस ते खंयचेय काम जाल्यार तशीची एक वेळा स्ट्रेस रिलीफ जायनी म्हूण जाल्यार ते काम करूं इंटरेस्ट येना करेक्ट खंडीत होय तशी आता आमगेले डायरेक्टर्स म्हळ्यार आमगेले विक्षा खांतो तुगेली इतली काण ऐकून तांणी भिवन आसताची जाल्यार भिवची काय ना तुम्ही एक तांकां कशी येव येतं कसं कर येतं म्हण एक सलाह एक तुमगेले ओन वर्ड्सांनी दितात की नवे चिजन येवका कोरका म्हणसले तांकां वय आता मस्त जनाक फिल्म फील्ड म्हणले कुडले एक ग्लॅमरस फील्ड येवका मग आमकां एक कसलेपणी साधन करका म्हणल्यार एक मनान तो अर्था सो हांव रिल्स केला हांव युट्यूबार केला त्या केला हांव शॉर्ट फिल्म केला म्हणल्यार मस्त एक विचार दोन घेवन आमगेला घेताचे हांव त्या केला हे केला हांव तांकां फस्ट पुरो जनांक सांगचे आसा मस्त तुम्ही करता वय तुमकां कितली पेशन्स आसा म्हण हांव फस्ट दिन घेता पेशन्स इम्पॉर्टंट आमगेले ग्लॅमरस फील्डाक आमगेले आर्ट फील्ड आमगेले क्रिएटीव फील्ड पेशन्स जावका एक अनेक आतां कोणगी एकलो डायरेक्टर जावका म्हणल्यार सो त्या डायरेक्टर काम कसले म्हूण ताका फस्ट काम कळका इम्पॉर्टंट यात खंयचे विचार करचे म्हूण जाल्यार तागेले त्या कामा बग्गे अध्ययन जावका हांव एक सिनेमा केले कुडले ओड डायरेक्टर न्ही एक 2-3 सिनेमान तूं मातशी काम कोरका संसान आता डायरेक्टर म्हणून जेतना एक सिनेमा केले कुडले डायरेक्शन न्ही अनेक सिनेमान एक असिस्टंट डायरेक्टर गी अनेक गी मस्जन सांगू पुरो एक सिनेमान डायरेक्टर जातरी अनेक सिनेमान तूं कोण सान काम करता ते सान काम केलें निमित्ती ताका तागेले नेक्स्ट सिनेमा करतना ताका विंगड एक चॅलेंजेस फेस करचे तसले एक अनुभव मेळटा एक ते अनेक कसले म्हणल्यार सी ग्लॅमरस फील्ड येताना आता मस्त चेल्यो चेल्ले तांकां येवका म्हणल्यार मस्त इंट्रेस्ट आसा येवका सिनेमा येवका कोरका फेम जावका बट हांगेल ओग्गी फेम जाल्यार तैका गेली ते फेम एक वेळा टॉप जाता तैकाची आता पुण्यात जळता ना एक वेळा बग्गनी जळता मागीर ते वाडवाता ताका होगुर त्या वाती पडा मी उगुर वयर केलें तशीची ताजी उजवाडू थोडे त्याल घालचे थंय सुकून आमकां शिकू मेळटा करेक्ट नेचरान तूं आसा तशें देखून आमगेले ग्लॅमरस फील्ड सिनेमा फील्ड येवका म्हूण जाल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल पुरो जनांक पेशन्स इम्पॉर्टंट म्हूण हांव सांगता आनी पेशन्सची तांगेले एक अस्त्र म्हणून हांव सांगू येता तांकां पेशन्स आस म्हूण जाल्यार 100% फिल्म ग्लॅमरस फील्डान तूं तांकां नांव करूंक जाता खंडीत मागीर 1-2 वर्स भितर तांणी हिट जाताची म्हूण सांगू जायना आतांच जाता इताक म्हळ्यार सोशल मिडियास तांगेले जाल्यार एक फॉलोवर्स आसताची तांगेले कंटेंट खूश पावतले
आसाची हांव आतां जनरेशना म्हणटा असं हम्म. फुडली जनरेशन पुरो तशी ना आशिल्लें फुडली जनरेशन ताण बाप नाटक करता आशिल्लें कसगी एक जनाल येद्राक कष्ट एक पावून कष्ट पावन वयर येवका आशिल्लें आतां तें सुलभ जाला एक इंस्टाग्रामार रील घाली कुडले ती हिट जाली कुडले मागीर हिटची वय. तशी जाला आतां जनरेशन सो मागीर एक कसलें म्हळ्यार आनी- आतां जनरेशनान तूं रिसर्च मस्त उणें एक नाही 30 सेकंड्साची एक रील घाली म्हण जाल्यार हे 2 घंटा सिनेमा कोणा जाय म्हणल्यार एक क्वेश्चन्स येताची मात्यान तू न्ही मॅम? पळय येता आतां खंयताय पावलां म्हळ्यार वार्डीक जावन न्हू एज अ फोटोग्राफर हांव सांगता म्हण जाल्यार वार्डीक जावन ताणें स्टेज जेवच्या पुरसत ना म्हाका 3 रील पेटय म्हाका त्या पेटय त्या रीलाक हे पद घाली हम्म. आनी आयचेची जावन न्हू हां जेव रील घालन जाव का तू कोयब ओ मेसेज म्हळ्यार तितली फास्ट जाला आत्ताची जनरेशन तितली फास्ट म्हळ्यार वार्डीक जावन तांणी स्टेप्स वार्डिकेचे हॉला स्टेप्स तोग देवता तांगेले इंस्टाग्रामाचे वार्डिकेचे कंटेंट येवन जाव स्टेटस अपूर स्टेटसार येव का भारी ग्रुपार वचू का जनान अर्तुकोन घेऊ का हे नाही लाईफ म्हळ्यार विशयान तू खंडित खंडित अक्षय भारी संतोष जाले तुगेला उल्लो न्हू एक तुमगेले एक जीवनाची कहाणी भारीचे दोळे हेद्र दिसला म्हणके जाली म्हाका प्रत्येक विषय चंद कोन हें केला विवरण दिला सो मस्त धन्यवाद देव आनीक तुमगेले घरान लायक पिक्चर केन्नाय हाऊसफुल जात तशी तसले नमुने एक पिक्चर काडच्याक तुमकां देव बर करो म्हण सांगताची विश्व कोंकणीचे आमगेले वाहिनी सकून तुमकां अनंत अनंत धन्यवाद धन्यवाद तशीची म्हाका विश्व कोंकणी म्हाका म्हगेले फस्ट सिनेम करूंक प्रेरण दिलेले विश्व कोंकणीचे बस्ती वामन शिणे मामू ते ताका हांव हे अवकाश आमकां हांगा आनी ह्या विश्व कोंकणी आत्ताचे आमगेले अध्यक्ष मामू नंदगोपाल शिणे मामाके हांव मस्त थँक्स दिता ताका म्हळ्यार म्हगेले तसले यंग जनरेशनाचे आनी यंग डायरेक्टराक तांणी एक स्टेज दिवन तांणी तांगेल रितीरी आमकां एक इंटरव्यू कोरून जो आमगेल विशय तांणी घेवन सो आमगेल सिनेमा ಬಗ್ಗೆ जो आमगेले डेली आमी हे कामा ಬಗ್ಗೆ जो ताजे विचार तांणी आमगेला निमगिलेले आसा सो तांकां आमी सांगला विचार कशे आसता म्हणून हांकांय आमी कंप्लीट विश्व कोंकणीचे विज्युअल्स टीम आनी विश्व कोंकणीचे प्रति एक आमगेले हांकांय आडळित मंडळींक हांव मस्त थँक्स म्हणटा नमस्कार आता वीक्षकांकय आमी आतां आयकलींची कितली कश्ट आसा एक सिनेमा म्हणून आमकां जेवण पळोवच्याक लाय जाता पडद्यार येतना हाजी मागशीच काणी आमी आतां आयकलींची हे आतां आमी सपोर्ट दिला मात्र आमगेले तसले वैरवचे डायरेक्टर्सांक खंडीत एक नमुने फाटी बलशी आसता सो आमी सक्कडे एक सिनेमा पळोवया टॉकिसा वचच्या तांकां एक लायक जावो म्हूण सांगताची आमी हांगा मुक्ताय करताची मस्त थँक्स